डायटाचे ह्यांचे कोरिलेशन कशें आसता मातशें सांगा आनी खंयचो डायट तांकां इज योग्य की बाबा हातून तुमचें हें अनेमिया प्रिवेंट जावं शकता. सो पयले 6 म्हयने आमी सांगता आवयचें दूद म्हणजे अमृत बेस्ट आनी कांय दिवपूच नासता अजिबात. ओके 6 म्हयन्या नंतर आमी जेन्ना जेवण बी चालू करता बाकी भुरग्यांक सो नॉर्मली कितें जाता आतां गायेचें दूद दिलें बोकडेचें दूद दिलें ऑल दॅट इज कितें जाता तातूंत बेबी कॅलरीज तरी मेळटले पूण चड दूद जेन्ना पिवप जाता पळय भायलें ते इट इंटरफियर्स विथ आयर्न अब्जॉर्प्शन. अच्छा. इवन दो यू आर गेटिंग गुड आयर्न रीच डायट आतां खाल्लो पालक भाज्यो बी खाल्ल्यो भरपूर पूण ते अब्जॉर्ब जावचें ना आयर्न. अच्छा. नेक्स्ट मागीर आतां विटामीन सी जाय पडटा वीच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आयर्नाच्या अब्जॉर्प्शनाक हेल्प करता. विटामीन सी तुमकां मेळटलें इन गुआवाज पेज ऑरेंजीस टोमॅटो स्ट्रॉबेरीज बी. नेक्स्ट मागीर आनी एक जें आसा पळय विटामीन B12 डेफिशियन्सी आनी फोलेट डेफिशियन्सी फॉलीक एसिडाची जी डेफिशियन्सी आसा दॅट इज ऑल्सो आनी एक तो कारण एनिमिया जावपाक. सो आतां नॉर्मली प्युअर वेज डायट आसता पळय तातूंत विटामीन B12 इज नॉट देर. अच्छा. सो तांकां जनरली डेफिशियन्सी जाली जाल्यार विटामीन B12 लागूनय एनिमिया जाता भुरग्यांक. अच्छा. सो B12 इज देर इन नॉन वेज सोर्सीस चिकन बी.